कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन प्रेरणा दिसाचे निमतान जाल्ल्या कार्यवाही मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्यात भ्रष्टाचार चलता म्हणून उलवप केले। ते उपरांत घे बोवाळ योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केले। हे सुरू असताना अचकीत जीएमसीत जाल्ल्या वादा उपरांत हे प्रकरण थंड जाले अशें दिसताले। मात क्रांती दिसा अचकीत गोविंदाक मंत्री पदावयल्यान देव वयलो। चिड्डला माडल्या लोकांचो पक्ष घेतलो हाची पावती गोयच्या क्रांती दिसा मेळप हाच्या परस व्हडले भाग्य आसप शकना। जे गजालीक लागून ह्या सरकारान ही भूमिका घेतल्या त्या संघर्ष आवाज दिवपाक मेकळो गोविंदाचो पोस्ट। गोयचे क्रांती दिनाचे निमित्तान ती म्हाका एक पावती मेळ्ळी। हेजे सारकेलो आनंद किंवा जे सारकेले हांव म्हजें भाग्य सजमतां। आनी ज्या सरकारान हांवें बारीक लोकां खातीर आवाज काडलो त्या अनुशंगान हांव म्हज्या सरकाराचे आनी म्हज्या पक्षाचो खूप खूप आभार व्यक्त करता। ह्या घडणुके उपरांत मुख्यमंत्र्याची पहिली प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री म्हणटा म्हजो निर्णय decided by me. आणि किती न्यू कॅबिनेट मंत्री केन्ना कितें करपाचें टाइम जातले सांगता तुका करपाक। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा केंद्राच्या निर्देशाप्रमाण कारवाय आमदार पक्ष सोडटात म्हूण खंय अफवा। बाकीचे सरकारचे जे निर्णय आसा ते सरकार करता। मुख्यमंत्री केंद्र आणि ताचे सगळे बसून हांवें अध्यक्ष जातनाच काही गजाली स्पश्ट केल्ल्यो। त्या वेळाचेर आमकां म्हणिल्लें की आमी प्रत्येक वेळाचेर पार्टीच्या प्रत्येक आमदाराचे आसूं पार्टीच्या सगळ्या संदर्भांतल्यान सगळ्यो ताच्या हें आसा तें ताका तुमी रिपोर्ट कार्ड म्हटलं मागीर हे सगळे गजाली आसा त्यो केंद्रा पर्यंत पावयतात। ताचें कारण इतलेंच की पार्टीक इफेक्ट जावचो न्ही, पार्टीची प्रतिमा आसा ती मलीन जावची न्ही आणि सामान्य लोकांक कितें दिसपाक जाय की बाबा ही आमची पार्टी जी योग्य वेळ येते की योग्य तो निर्णय घेता आणि तो पक्ष हिताच्या दृश्टींतल्यान अशी सद्याक हे चल्ल्या सारी सद्या गजाली की ते रुलींग पार्टीतले थोडे MLA जाता ते फुटपा आसा हे रिशफल लागला 7 जाण कितें तरी मिनिस्टर देंवयता अशें आयकूंक येता। खरी गजाली अफवा। मजगती मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं फाटल्या सप्तकांत भाजपाचे सायलंट मिटिंगो सुरू आशिल्ल्यो म्हूण सुत्रां सांगता। गोविंदाच्या जागेर एसटीचोच नेतो सभापती रमेश तवडकराक मंत्रीपद मेळुये। जर तवडकराक मंत्री केलो जाल्यार सभापती कोण होय प्रश्न। सध्या 4 जाणांक मंत्रीपद मेळुये म्हूण चर्चा। सभापती तवडकार, आमदार दिगंबर कामत, आमदार संकल्प आमोणकर, मायकल नाजाल्यार डिलायला लोबो अथवा निलेश काब्राल हांचो आस्पाव जावये म्हूण चर्चा। मजगती सभापती पदा खातीर मंत्री सुभाष फळदेसायाचे नाव मुखार येता। देंवयतले कोणाक हे मात प्रश्नचिन्ह। मजगती गोविंदाक कला अकादमीच्या चेअरमॅन पदावयल्यानूय काडलो। मंत्री पदावयल्यान देंवयल्या उपरांत गोविंदाक पयलो धपको। बेतकी खांडोळा पंचायतीचो सरपंच विशाल नायका आड अविश्वास ठराव। पंचायतीचेर गोविंदाचें वर्चस्व आशिल्लें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।